नेत्रावळी वाठारांत सावरी आनी मैनापी अशे दोन म्हत्वाचे धबधबे आसात. ह्या धबधब्यार येवपी पर्यटकां कडल्यान रानखातें आनी पंचायत व्हड प्रमाणांत शुल्क घेवन पर्यटकांक लुटतात म्हण आरोप शिवसेनेन केल्लो. शुक्रारा शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी नाईक आनी कांय समर्थक येवन पणजे पंचायत संचालक संध्या कामत हांकां मेळून हो विशय तांच्या मुखार मांडलो. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. लोकांकडल्यान घेता एकाच स्पॉटा खातीर आनी ते तातूंत सांगता की आमी ते घेता गार्बेज कलेक्ट करपाक आनी पार्किंगेचे चार्जीस. वेरेज पार्किंग आसा ते फॉरेस्टाच्या हातूंत आसा, ते पार्किंगेचे ते घेतात म्हणून हे घेता ते डबल घेता. आनी गार्बेजी खातीरूय ते म्हणटा आमी गार्बेजी खातीर चार्जीस घेता पण फॉरेस्ट आनी हेय घेता म्हणजे हेय डबल घेता. आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार ते म्हणटा की थंय सेफ्टी ना, कोण म्हणजे ते लायफ गार्ड्स बी असता ते ना थंय म्हणून आमी दवरला अशें हे क्लेम करता आनी ते म्हणटा आमचोय आसा. तशीच डंप आसा. तुम्ही गार्बेज लोकां कडल्यान कलेक्ट करता जाल्यार तुमची प्रॉपर एक कलेक्शन सेंटर आसूं जाय न्ही. ती तशीच तांणी थंय दवरल्या. इवन फॉरेस्ट हे सगळी गार्बेज तशीच आसा, ती कोण काडिना. मार्केटान पेपर धरून मुद्दम काडचीच गजाल. आनी ही डंप केल्या फॉरेस्टान तांणी आपले डंप दाखयले, ह्या प्लेसीर आमी डंप करतात आनी आमी ताचो विल्हेवाट लायतात. फॉरेस्टाचें कितें आसा, फक्त एकूच आसा की थंय टॉयलेट ना आनी चेंजींग रूम ना. एज अ बायल मदीं आनी धबधब्यार वता म्हणटा एक बायल भिजता हें करता, चेंजींग रूम आनी हें अत्यंत हें. आनी आतां हेवूय क्लेम करता की आमी फॉरेस्टाक हें लायफ गार्ड दवरता. पूण लायफ गार्ड दवरता फक्त भुरग्याक वेलांनी थंय दवरला, ताका प्रशिक्षण जाय न्ही. कारण इतल्यो आतां केसीस घडल्यो आनी तुमी दवरला म्हणून तुमी पयशे घेवपाचे, तांणी दवरला म्हणून तांणी पयशे घेवपाचे. फाल्यां टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा आमी दवरतात आमी पयशे घेवपाचे. आमचो कलेक्शन रेवेन्यू पंचायतीक येवंकूच जाय, आमचे ताचेर हें ना. पूण आमी कितें म्हणटा, तुमी लोकांक जे गांवचेच लोक येतात, आमचे गोंयचे लोक येतात जे पळोवपाक, तांकां तुमी त्रास करनाकात, बऱ्यो फॅसिलिटी दियात, कमी परवडटा तशी फी दवरयात आनी एकूच कोण फी घेयात. जर थंय उडोवपाचो ना जाल्यार तांणी गार्बेज थंय सायनबोर्ड लावूं जाय की गार्बेज हांगा उडोवपाचो ना म्हणून. जर तांचे टुरिजमाचे फॉरेस्टाचे कितें आसा पळय तें म्हाका काय अजून खबर ना. पूण अशें जें कितें आसा पळय फॉरेस्टाचें, आतां तुमी सांगलें की फॉरेस्ट एरियांत गार्बेज आसा, कितें रुल्स आसतले. तांणी आपलें नोटिफिकेशन जें आसा न्ही तें थंय मारिल्लें आसा तें आनी दाखयलें. किंवा तांचे टॉयलेट घेवपाचें कितें आसा पळय ते तांचे नॉर्म्स आसात. पूण आतां एज अ पंचायत तांकां जर कितें करपाक शकता टुरिजम पॉयंट ऑफ व्यू, लायफ गार्ड दिवपाचें म्हण, जाल्यार तें हांव तें वर्कआवट करता विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी पंचायत दोगांनी मेळून ते कितें तरी एक काडूं जाय की बाबा पंचायतीचो कितें रोल आसा आनी फॉरेस्टाचो कितें रोल आसा. आतां तांच्या सांगेर म्हळ्यार तांच्या नेत्रावळीक खूब आसा न्ही टुरिस्ट स्पॉट, बुडबुड्याची तळी आसा ती बुरशी करतात. तशेंय कंप्लेंट आयल्यात की टुरिस्ट वतात बुरशे करतात. आतां ते आतां देवूळ कोणाच्या अंडर येता तें आमकां खबर ना न्ही, कोण कमिटी आसा कितें आसा, ताजीय बी चवकशी करूं जाय.